नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परबामणकर। गांवगिरे वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। राज्यांतल्या सगळ्या पंचायतींचो जैव विविधताय मॅप करतले तयार, मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची माहिती। भांगरा वस्ती पॉलिश करून दिता म्हणून फटोवपी दोगांक सालगांवच्या लोकांनी काडले शेपलावन, उपरांत केले पुलिशेच्या सुवादीन। पार्किंगेच्या विशया वयल्यान म्हापशा कोफुसांव गाडी काड म्हणटा म्हणून एकल्यान दुसऱ्याचेर ताणून धरले पिस्तॉल। आमकां नाका टायगर रिझर्व म्हणटात नगरगांवचे लोक। टायगर रिझर्वा आड थाराव केलो पास। कोलवाचो रस्तो बेगोबेग करात दुरुस्त, ना जाल्यार वतले संपार, थळाव्या लोकांची शिटकावणी। आणि लोकसभे खातीर 8 जून चलिल्ल्या नेटान तयारी, कार्यकर्ता नोंदणी खातीर पक्षाचे वेबसायटीचे केले लोकार्पण। आणि आता खबरो विस्तारांत। राज्यांतल्या सगळ्या पंचायतींचो जैव विविधताय मॅप करप ही सरकाराची मोख आसा, अशी घोशणा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केली। मये गांवच्या सांस्कृतिक दायज आणि जैव विविधताय संपत्तीच्या इतिहासाची वळख करून दिवपी नकाशाचे लोकार्पण केल्या उपरांत मुखेलमंत्री उलयतालो। टीव्हीचे काम आनीक वाढला। 191 ग्रामपंचायती आसा। 191 ग्रामपंचायती जी रेव्हेन्यू विलेज आसा, त्या प्रत्येक विलेजीचो बायोडायवर्सिटी रजिस्टर्ड आनी एटलास रेडी करप हो सरकाराचो ध्येय आसा, सरकाराचो उद्देश आसा। आणि हे जर आम्ही करपाक शकले जाल्यार पुराय देशात गोंय हे 1 नंबरचे राज्य आसतले। आपल्या राज्याचो बायोडायवर्सिटी एटलास आनी रजिस्टर्ड तयार करपी गोंय हे 1 नंबरचे राज्य आसतले। आता बऱ्याच जाणांक दिसतले की आमकां कितें मेळटलें जे कोणाकूच मेळूं ना। हांव परत सांगता, देर इज बिग फंड्स। ताणें आतां उलयता आसतना डॉक्टर माहिती हाणें UN जे युनायटेड नेशन्स ताणें सगळीं नांवां घेतली। वर्ल्ड बँक ह्या सगळ्या एका फंडीक म्हणजे बायोडायवर्सिटी जे रजिस्टर्ड जाता। आतां जाता की बायोडायवर्सिटी लेक रजिस्टर्ड केल्या उपरांत गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रेडी टू गिव 10 crores of rupees टू मेंटेन दॅट आणि टू सर्वायवल ऑफ दॅट सराउंडिंग। या सगळ्या गजाली खातीर तेजे यूज म्हणजे खूब मोठ्या प्रमाणात पयशे हे त्या गांवा खातीर, त्या लेक खातीर, आनी आमकां इन लॉंग रन ते आमी प्रिजर्व करूंक शकतले। आमी जर विचार करीत आतांच कितें मेळटा ते हाड रे, आतांच खावया आनी वेगळें करुया, म्हणजे जागा वीक आनी सोडटी एक जाती म्हाजी सरकाराची ती म्हणल्यार खरेंच ओंपतले। 13व्या शेंकड्यापासूनची गांवची सांस्कृतिक परंपरा आणि हेर दायजा विशींची तशेंच बायोडायवर्सिटीची संपत्तीची माहिती आशिल्लो नकासो तयार करपी मये हो देशांतलो पयलो गांव थारला। मये पंचायतीच्या आदारान बायोडायवर्सिटी समिती आणि पाणलोट संघान हो नकासो तयार केला। अनावरण सुवाळ्याक सरपंच सुवर्णा चोडणकार, मये बायोडायवर्सिटी समितीचे अध्यक्ष सकाराम पेडणेकर आणि हेर हजर आशिल्ले। आमच्या या मये गावाचा इतिहास, मये बायोडायवर्सिटीचे सगळे डिटेल्स सगळी आमच्या या पुस्तकात मेन्शन केली आसा। खरोखरच अभिमानाक पात्र असलेली अशी ही टीम आणि आमकां प्रामुख्यान त्याचे अभिनंदन करपाक कित्याक सोदता हांव की तेंच्यांनी आमकां हो मये गांव हो पयलो प्रथम निवडलो आणि ही बायोडायवर्सिटीची एटलास आमच्या मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रसिद्ध जाली। समंत जगभर फामाद असलेले अशें आमचे मयेचो तलाव, तशेंच अनेक अशे जे आमच्या मये गांवांत असलेले नॅचरल सोर्सीस ऑफ वॉटर
तांदूळ बरे बाबा पाटणी बरी जाल्यार हे तांदूळ रिवायव कशें करप, कारण ताका ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असल्या कारणान जेन्ना क्लायमेट चेंज जातले आनी डायबिटीसचे पेशंट वाडटले तेन्ना खंयची तांदूळ खावची हे आमकां उत्तर दिवपी जर प्रोजेक्ट क्लायमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर आनी गोंयचे संपूर्ण गोंयचे प्रातिनिधीक स्वरूप दोन कडेन सिलेक्ट जाला, एक सावथान शिशिणी आनी नॉर्थान मयां. कित्याक निवड जाल्या ह्या दोन एरियाची, तर गोंयांत जशें आमच्या न्हंय आसा, पाणवट आसा, त्या नंतर मँग्रूव आसा, लो लायंग खाजनां आसा, त्या नंतर अपलँड आनी मागीर घाट. तर हाची एक स्लायस आमकां मयां गांवांत एक मॉडेल प्रोजेक्ट करपाचो प्रकल्प आसा आनी हांव मागता की मुख्यमंत्री बेगीनूच तो अप्रूव करून केंद्र सरकाराक धाडटले आनी तो अप्रूवल जाल्या नंतर एक मोठी रक्कम येवन हांगा एक मॉडेल तयार जातलो. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंयांत दिसान दीस चोरयेच्यो तशेंच लोकांक लुटपाच्यो घडणुक्यो वाडत आसा. अशीच एक घडणूक साळगांवां वाठारांत घडली. बिहारांतल्यान आयिल्ल्या दोगां दुबावितांनी भांगर कॅमिकलांत घालून लीप करून दिता अशें सांगलें आनी भांगर चोरपाचो यत्न केलो. थोड्या लोकांनी तांकां बरोच मारबडे करून पुलिसांच्या सुवादीन केले. गाडी सुटना, रस्त्यार लायिल्ली तुजी गाडी काडून रस्तो मेकळो कर अशें सांगता थंय तसा घरांतल्यान भायर सरून मनशान भायर सरून आपल्याक गाडी मारल्यो आनी ते भायर ताणें आपल्याक बंदूक दाखयली. म्हापशेच्या थळाव्यान पुलिशेन कागाळ केल्या. बेसिकली हांव म्हापसा आयिल्लो म्हाज्या अंकलाक ड्रॉप करपाक घरा कडेन तेंच्या. सो घरा कडेन वयतना रस्त्यार एक गाडी पार्क आसली, रस्तो ब्लॉक जातालो म्हणून हांवें हॉंक केलो पण कोण भायर घरांतल्यान येवंक ना. थंय गाडी पार्क आसली सो हांव भायर देंवलो गाडयेचे आनी थंय म्हाका कोण तरी दिसलो बॅल्कनी म्हणून तांकां आवाज दिलो की मातशी बाबा गाडी काड, म्हाजी गाडी सुटाना. तो थंयच्यान गाळयो घालपाक लागलो आनी जर गाळयो घालता घालता ताणें म्हाका गन पॉयंट केली फायर करपाक म्हाज्या अगेन्स्ट. सो हांवें म्हाज्या अंकलाक धुकल्लो, हांव सायडीक गेलो आनी पुलिसेक फोन केलें आनी मागीर हांव पुलीस स्टेशनान येयलो पुलिसाक थंय व्हरपाक. कित्याक म्हाका भंय लागलो कित्याक तोच म्हाजो घर न्हू, थंय म्हाजो मामा थंयच रावता. कितें आनीक कितें तेजे कडेन गन तेजे कडेन आसलें, सगळें तेजे कडेन आसलें. सो जस्ट टू मेक प्रॉपर प्रिकॉशन्स एंड देन आय कॉल्ड अमित फॉर हेल्प because I wanted those guns or him to move out of that place for mine and my family security. So this was Kollim internal road, which the road is accessible for all general public and it heads towards my society. It's a public road, but the car was blocking the pathway. It was a two-barrel big gun basically, which is used for hunting. I'm not very sure. Yeah, he was shouting from there, saying that I'll shoot you. I googled Mapsa police station number and I called them saying that this is the incident. There is a person who just pointed a gun at me. Can you all send someone? Then they said there are two incidents which have happened near Mapsa. The cars are there. We don't have a car to send someone. As the cars get free from there, I will send across. I said no, that's too late. I will personally come to the police station and take you all to the spot. So I came to the police station, waited here till the talks could be arranged, and after half an hour I went to the location. नगरगांवच्या ग्रामसभेत 70 म्हादय अभयारण्य आणि टायगर रिझर्व नाका अशी मागणी लोकांनी करून थाराव संबंध केलो. टायगर रिझर्व वाठार गेलो जाल्यार लोकांच्या शेताभातांचेर तशेंच लोकवस्तीचेर परिणाम जातलो देखून उच्च न्यायालयाचो आमी आदर करता. वाघ संरक्षीत वाठार करपाक नगरगांव पंचायतीन विरोध केल्ल्याचो थाराव सरकाराक धाडटली अशी माहिती नगरगांवची सरपंच संध्या खाडीलकरान दिल्या. तेजे फुडें जे लोकांचें संवर्धन आसा न्हू ते लोकांचो विचार घेवन त्या जजमेंटान तुमी जर सारके वता
जाल्यार ग्रामस्थांक भितर जे प्राधान्य दिल्लें आसा की तुमी तें ठरोवचें. म्हणजे ग्रामस्थांक पावर दिल्ली आसा की वायल्ड लायफ सँच्युरी आनी कोर एरिया किंवा तो वाघ प्रोटेक्टेड एरिया आसा तेजे संबंदी ग्रामस्थांनी फुडें जे हे आसा सरावन तेजे निर्णय घेवपाचो असो तो हायकोर्टाचो वर्डिक्ट आसा. सरकार आपल्या मार्फत सुप्रीम कोर्टान वयता तो सरकाराचो प्रयत्न आसा किंवा लोकप्रतिनिधीचो, पूण ग्राम पातळीचेर आमकां आमच्या कडेन जे मर्यादीत आसा त्या प्रमाणे फाल्यां काळी संघर्श टाळपा खातीर आमी ग्रामसभा ते घेवं शकता. तेजे विचार मंथन एकदां तशें न्हू, हांगासर कालखंडान आमकां फुडें सुद्दां इम्प्लिमेंटेशन जाल्या उपरांत करचें पडटा. हांव कितें म्हणटा पंचायती कडेन तुमचे कडेन मागता आनी सत्तरीच्या सगळ्या लोकां कडेन की गांव हे जे आसा आमचे ते स्वातंत्र्या पयलीं पासूनच आसा आनी आमच्या पुर्वजांनी ती वसयल्ल्या अनेकांची पोटां जी आसा ती ह्या शेतां भाताचेर आसा. तेन्ना पयलीं गोवोरमेंटान विचार करूंक जाय हे जी उत्पन्न आसा आमच्या कडेन काय डॉक्युमेंट कांय ना न्हू. आमचे जे जाणटे लोक आसा ते आत्म्यानी आसल्या कारणान ते डॉक्युमेंट करूंक पावना. तेन्ना हेचो पयलीं सरकारान गोवा गोवोरमेंटान पंचायतीन स्टडी करपाक जाय. तो तेंचो जे गांव आसा आमचे हे सगळे इल्या पयलीं वेवस्थीत सायटी काडून आमच्या ताब्यांत दिवपाच्यो आमच्या शेतकाऱ्यांच्या आनी तेज्या नंतर तेंच्यांनी व्याघ्र प्रकल्पाचो विचार करपाचो अशें म्हाजें विचार. डिक्लेअर करपाक जाय आनी एक वरान सगळे हे प्रोसेस पूर्ण करूंक जाय. म्हणजे FRCच्यो फायली आसत आनी कसल्यो आसत ते एक वर्साच्या भितर कंप्लीट करपाक जाय अशें तेतून आसा. म्हणजे तें जातलें. आतां पर्यंत हायकोर्टाक जें कितें सरकारानूच दिलां गोवा गोवोरमेंटाच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान दिलां त्याच आधाराचेर ह्यो वर्डीक जाला. म्हणजे आमी फुडें गेले कोर्टान जाल्यार फुडें कोर्टान हेच डॉक्युमेंट आसताले म्हणटकीर कोर्टान आमी कितले टिकताले हेजोय एक डावट आसा. हेका आमी जर वेगळे पद्दतीन आमकां हे कोणा वांगडा झगडे मारून हे फावटी आमकां कांय जावचें ना. मोर्चा काडले आनी कितें केलें हेतून कांय साध्य जावचें ना. पण त्या वर्डिक्टान एक स्पेसिफीक उल्लेख आसा. हा डिसिजन सरकारने घेतला पाहिजे असं तरी आमचं प्रामाणिक सगळ्या पंचांचं मत ठरलेलं आहे. त्याच्यावरती तुम्ही काही तुमचे निर्णय असतील किंवा तुमचं काही मत असेल तर तुम्ही एकेकाने आपलं शांतपणाने जे काही मत असेल ते तुम्ही सांगू शकता. आम्ही हायकोर्टाच्या डिसिजनचा आदर करूनच पुढे जायचं आहे. तेव्हा सगळा हा निर्णय आम्ही ठरवू आणि त्याच्यावरती डिसिजन घेऊन हा निर्णय पुढे पाठवायचा आहे. तेव्हा तुमचा आम्ही मताचा विचार करतो आणि आदर करतो. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल ते कोलवा सर्कल मेरेन वचपी मुखेल रस्तो सामको बाबत स्थितीत आसा. ह्या रस्त्याचेर अपघात जावपाची शक्यताय आसा. देखून ह्या सप्तका मेरेन रस्तो दुरुस्त करून दिवचो ना जाल्यार संपार वचपाची शिटकावणी थळावो नागरीक मिलाग्रेस फर्नांडीस हांणी भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री निलेश काब्रालाक दिल्या. तशेंच राजकारण कुशीक दवरून बेगोबेग रस्तो दुरुस्त करून दिवपाची मागणी थळाव्यांची आसा. फातोर्डा हे आमगेले ओल्ड मार्केट सिग्नल आनी हो आमगेलो KTC रोड. वो आता KTC रोड पास काबार जालो. हे सुरेजा काम करताले सुरेजा काम काबार जाले आनी वो रोड आजून हे हॉटमिक्स जायना हे रोडाक. आनी कितें जालां आतां हिंगा इम्पोर्टंट हिंगा कोण तरी जीव वचपाक हिंगा कोणा तरी जीव वचपाक शेकोता. कित्याक सगळे रोड आतां केस येतसो पीस बरो म्हूण सगळे देश वयताय आनी हेच कोण येनाय. सो कोणा तरी कितें जिवा बॅड धाडचें पयलीं हो गव्हर्मेंटान हो रोड करपा जाय. आतां हांव चोयतालो हांवें 2 दीस आमगेले मडगांव हॉटमिक्स केले. धाकले जे जाग्यांचेर गरज ना त्या जाग्यांचेर हॉटमिक्स केलो आहाय जाल्यार हिंग कितें हॉटमिक्स जायना. हो रोड हो पब्लिकाक गेलो जिवा हो सारको डेंजर. ओके आतां येत्या म्हयन्या आमगेले हिंदू भावां गेले गणेशाय. आतां हे रस्त्यान गणेश वतले हेसो रस्त्याचेर व्हरोन जातले हे आमगेले निलेश काब्रालान चिंतपा जाय. कित्याक निलेश काब्राला गेले हांव नको आमी आतां फातोर्डकार आहाय ते आमी दुस्मान गाय म्हूण ते गेले. आमकां केन्ना तेका कांय दुखयलो ना कांय केलो ना. सो तेणें तो रोड करपाक गरज आहा तेणें. ओके तुमगे पॉलिटिक्सान गेली हूंय दुस्मान काय आहा ते तुमगे प्रॉब्लम पर्सनली. बट हिंगा लोकांगे जिवा कडेन हे त्रास करनाकाय तुमी. चोय हो रोड आतां हिंगसून तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन सगळो रोड क्लियर जावन आहा. आतां केदोन सारको करपाचो हांव आतां निलेश काब्राला सांगता ह्या विका तो रोड कोनाय तुमी. ओके येत्या मांडेसून हांव हिंग बसतलो रोडाचेर
आनी हांव बसतलो हांवें डिसिजन घेयला ऑलरेडी हांव मांडे हिंगा बसतलो हे रोडाचेर तुम रोड कोर पासून हांव उठपाना सो मागोता गव्हर्मेंटा कडेन PWD जो आमगे निलेश काब्राल आहा मिनिस्टर ओके तेणे हांव जात तितू बेगीन हो रोड करपाक आनी आमगे सगळे गोंयकारांक एक बरो रोड दिवपाक वचपाक आनी तेसो आमगे गणेश आहा ते सगळे गणेश आमगेलो बरे भाशेन जावपाक. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान कार्यकर्ता नोंदणी खातीर पक्षाच्या वेबसायटीचे लोकार्पण केला. वर्साक 200 रुपया भरून लोकांक आरजीचे वांगडी जावपाक मेळटले. लोकसभा वेंचणुके खातीर पक्षाक 2.5 कोटी रुपयांची गरज आसा अशें आरजीपीचो सुप्रिमो मनोज परबान सांगले. आयज खूब जाणां आमकां सांगता की खंय तरी तुमी ऑर्गनायझेशन जे आसा ते ओपनली येवपा जाय मागीर तुमी कितकीशे जे मेंबरशीप हे आसा ते ओपन करपा जाय अशें करून आयज आमी मेंबरशीप ड्रायव्ह आनी आमची वेबसायट लॉन्च करपाक फुडें सरता. सगळी आमच्या बद्दल म्हायती मेळपाक लागून ही वेबसायट लॉन्च केला. जशे आयज कितलेशे लोक जे गोंयान आसा गोंया भायर आसात आयज मॅक्झिमम लोक हे सोशल मिडियाचेर आसतात इंटरनेट यूज करतात सो तेंच्या मेरेन आमची न्यूज पावोवपाक आमचे गजाली पावोवपाक आमचे विजन पावोवपाक आमचे काम पावोवपाक आमी वेबसायट आयज लॉन्च करता. परतो रिपीट करता rgbofficial.org. आता ही वेबसायट आमी जेन्ना लॉन्च करता तेन्ना ह्या वेबसायटीन एक मेन गजाल आनी एक जेचे मेन उद्देश आसा मेन कारण आसा ते म्हटल्यार मेंबरशीप. आता ह्या वेबसायटीन जेन्ना तुमी ओपन करतले तेन्ना तुमकां 2 बटन येतले जॉइन आनी कॉल नाव म्हणून सो मिस कॉल नंबरूय आसा तितून आनी मेंबरशिपीचे फॉर्म आसा. आतां आमकां फर्स्ट म्हटल्यार ऑनलायन मेंबर जर कोणाक जावपाक जाय जाल्यार एक आमचे मेंबरशीप आमचो वयर टॅब आसतलो आनी बटनूय आसतलो सो तितून तुमी मेंबरशीप जॉइन तुमी मेंबर जावपाक शकता. तितून बेसिक डिटेल्स तुमचे घालपाचे ते डिटेल्स आसात तुमचे एज तुमचे नाव तुमचे मागीर ऑक्युपेशन तुमचे वोटिंग कार्ड ID हे सगळे घालून तुमी तितून जॉइन जावपाक शकता. आमची मेंबरशीप फी जी आसा ती एवरी इयर ही 200 रुपया आसा 200 रुपीज आसा तेका लागून आमचो QR कोड आमचो आसा आनी बँक डिटेल्सूय आसा सो तुमकां ते 200 रुपया भरून 200 रुपीज इयरली फी भरून तुमी आमचे मेंबर जावपाक शकता. आणि दुसरो वे ऑफ मेंबरशीप इज आमचो आसा तो म्हटल्यार आमचे फिजिकल फॉर्म्स आसतले जे मॅन्युअल फॉर्म्स आमचे आसतले ते फॉर्म स्लिप्स आसतले ते घेवन आमचे भुरगे तुमच्या घरा कडेन येतले आमी मेंबरशीप ड्रायव्स करतले सो ते ऑफलायन मेंबरशीपूय आमी करतले सो तोय ड्रायव्ह चालू जातले आमचे ह्या म्हयन्याक. आणि तिसरे म्हटल्यार मिस कॉल नंबर जशें आमी लास्ट टायम लॉन्च केल्ले जेन्ना पॉलिटिकल पार्टी नासले तेन्ना पूण आतां आमी पॉलिटिकल पार्टी आसा आनी ह्या फर्स्टूच टायम आमी RGBची मेंबरशीप ड्रायव्ह लॉन्च करता तेका लागून आमचो एक मिस कॉल नंबर आसा तो मिस कॉल नंबर तुमी स्क्रिनीचेर पळोवपाक शकता. तो मिस कॉल नंबराचेर तुमी आमकां मिस कॉल दिवन तुमी ही पार्टी RGB तुमी भागीदार जावपाक शकता RGचे मेंबर जावपाक शकता. एकदां तुमी मिस कॉल दिलो आमचो मिस कॉल नंबर आसा 901010830008 आणि आमचो जो एक्सपेन्स असलो ना सॉरी 16 टोटल फंड असलो तो 16 लाख हो आमचो फंड येयलो आणि खर्च जालो तो 13,33,000 13,33,000 हो आमचो एक्सपेन्स जालो आणि बॅलन्स जो उरला आमचो तो बॅलन्स उरला 2,40,000 2,40,000 प्लस असो कितलो तरी आमचो बिलो 2,50,000 हो आमचो सध्या बॅलन्स आसा. ह्या फुडें आता आमी जेन्ना हे इलेक्शन कंटेस्ट करता आमी जशें लोकांक सांगला की आमी दोनूय सिटां कंटेस्ट करता लोकसभाची लक्ष 2024 हे जे आमचे मिशन आसा आनी जी आमचे कॅम्पेन आसा सो हेका लागून आमकां थोडो फंड लागतलो आनी तो फंड कितलो लागतलो आनी कित्याक लागतलो हे आमी सगळे वेबसायटीन घातलेले. शिकपाक जाय जाल्यार प्रत्येक गोंयकाराक जेका दिसता की गोंय हे वाचपाक जाय तेंच्या भुरग्यांचो फुडार साल्वार जावपाक जाय तेंची भुरगीं गोंयांत सेफ उरपाक जाय तेंकां गोंयांत जमीन उरपाक जाय तेंकां गोंयांत जॉब मेळपाक जाय तेंकां गोंयांत धंदो करपाक मेळपाक जाय तेंकां गोंयांत हावजींग बोर्डाचे प्रोजेक्ट मेळपाक जाय तेंकां गोंयांत आपलो रायट आनी आपली आमची आयडेंटिटी आसा राखून उरपाक जाय एनवायरमेंट हे पर्यावरण हे नेचर राखून उरपाक जाय गोंय उरपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता लोकांनी फुडें सरोन हे आमची जी पॉलिटिकल पार्टी जी लोकांची पॉलिटिकल गोंयकारांची पॉलिटिकल पार्टी आसा ताका तुमी डोनेट करपाक जाय. आमचो QR कोड वेबसायटीचेर आसा डोनेट सेक्शन आसा तितून तुमी आमकां डायरेक्ट डोनेट करपाक शकता. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची मोडतोड प्रकरणाचो तपास जो आहा तो खंय पावला ते जाणा जावन घेवपा खातीर
शिव मोगे यांनी बुधवारा म्हापशेच्या पुलीस निरीक्षकाची भेट घेतली. त्यांच्यानी सांगले योग्य दिशेन आणि योग्य तरेन तपास चालू आसा. पुलीस आपले काम बरे तरेन करतात अशें वकिलान सांगले. आमकां जशें पीआयन आनी आमचे युएसपीन सांगलेलें कितें इन्वेस्टिगेशन जातलें तितून आमकां कन्सिडरेशन करतले आनी आमकां कशें कशें चार्जीस फ्रेम जाला प्लस कशें कोणाक हें केलां इन्वेस्टिगेशनान कोणाक तेंच्यांनी कन्सिडर केला खंय कसले डायरेक्शनाक कितें कितें कन्सिडर केला पळय तें सगळें आमकां लुपहोलांनी घेवनूच सगळें इन्वेस्टिगेशन करतले म्हणून. सो ते अपडेट घेवपाक आमी येयल्ले आनी हांव खरेंच म्हापशा पुलीस स्टेशनाचे आभारी आसा आमी की तेंच्यांनी पर्सनली आमकां कॉली करून सगळें अपडेट दिल्ले आसा पर्सनली कितें कितें चल्लां ती. So police is on the right track. We all believe that the police is on the right track, and they have given us the needful update and the inputs on the case. It's on a primary stage. Custody, police custody मेळ्ळी आसा. So on that, there are certain things that we also cannot disclose, and we have to allow the authority to do their work also. There is no demand. Demand is already done. We cannot repeat. There is no point in repeating the same thing again and again. Okay, it's the same demand. Okay. जस्टीस आनी आमी एक मेन्शन करपाक येयल्लें की आनी खंयसर सगळे कडेन खंयसर कितें लॉ एंड ऑर्डर सगळें जावं शकता पळय ती मातशी तुमी हें करा म्हणून बिकॉज सगळ्यांकूच आमी कंट्रोल करूं शकना पळय दॅट दे आर इन्वेस्टिगेटींग स्टील सो दे आर गोना लूक इनटू इट. सो आमी कितें आहा तें आमी अपडेट घेतलेलें आसा कितें आहा तें आमकां नॉर्मल सांगलेलें आसा सगळे कांयशे गोश्टी त्यो सांगल्यार आमी डिस्कस करूं शकना. कंप्लिटली केस स्ट्रॉंग आसा म्हणटा येस ऑब्वियसली इट इज नॉट अ नॉर्मल ऑफेन्स इट्स अ व्हेरी स्ट्रॉंग. कोण म्हणटा तांकां सेक्शनाक कितें खबर तरी आहा पळय दीस इज अ प्रोपोगेंडा दॅट इज जस्ट स्पॉयल टू क्रिएट मोर वायलन्स. I just want to appeal to all the public that please have faith in the judiciary system and in the also the local police station of Hapsa. We also know they are very cooperative and they are very talented also. Okay, so I request everyone to please maintain the law and order. आमकां खबर ना खंयची दुकानाची तोडफोड बी जाला खंयसर हितून मेन्शन केल्ल्या चार्जशिटान नाल्यार आमची कितें चार्जशीट थंय पोलिशेन. 15व्या वित्त आयोगाच्या निधी खाला फोंडें पालिकेन 21,38,000 रुपया खर्च करून कोयर उखलपा खातीर 2 रिक्षा घेतल्यात. ह्या वेळार फोंडेचो आमदार मंत्री रवी नायक, नगराध्यक्ष रितेश नायक, पालिकेचो मुख्य अधिकारी आनी हेर मान्यस्त हजर आशिल्ले. पालिकेच्यो 8 जुन्यो गाडयो स्क्रॅपाक काडिल्ल्याचे नगराध्यक्ष रितेश नायकान सांगले. निवळ स्वच्छ दवरपाक आमचे सरकाराचे प्रयत्न आसा आनी प्रत्येक म्युनिसिपालिटी जे शक्य आसा त्या प्रमाणे आमी तांकां मदत करता. जावं व्हॅनी दिता, हॉर्स व्हॅन दितात, जावं अँबुलन्स दिता, जावं अशी कचऱ्याची गाडी दिता आनी आमचे हे सगळे कडेन आसा गोंयांत आमच्या फोंड्याकूय आमचे म्युनिसिपालिटी करून मेळ्ळेलो आसा. प्लस आतां मागीर फुडें अँबुलन्स तिवूय मेळटली. म्हणजे सगळे तरेची आमी गोंयभर जे म्युनिसिपालिटी आसा ते म्युनिसिपालिटीक आमी मदत करता की आमकां हे जेणे करून पंचदारांनी सगळे तरेची निवळ स्वच्छ दवरची. आमकां दिसता म्युनिसिपालिटीचे जे आसा कामगार तेणी स्वच्छ दवरची सगळे तरेचे आनी आमचें काम कितें स्वच्छ दवरपाचें, नितळ दवरपाचें. 15 फायनान्स टायर ग्रांटांतल्यान आमी जे आमकां मेळटा त्या ग्रांटांतल्यान आमकां आज 3.2 क्युबिक मिटर टाटा इंट्रा गार्बेज ट्रक त्या उद्घाटना हांगा हजर आसा आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑर्डिनेशन रवी नायक. तशेंच आमी हांगा आमचे वायस कावन्सिलर्स तशेंच गोंयची CEO शुभम नायक तशेंच हांगा सगळे म्युनिसिपालिटी सगळे स्टाफ आसा. आज जे आमकां खबर आसली फोंड्या शहर निवळ दवरपा खातीर आमी म्युनिसिपालिटी सगळे वर्कर्स आनी सगळे कावन्सिलर्स सगळे वावुरतात आनी त्या दृश्टिकोनान आमी आज आनी 2 जे टाटा इंट्रा V30 3.2 मिटर गार्बेज ट्रक जे क्लोज ट्रक फाटल्यान क्लोज आसतले ते आमी घेतला आनी ह्या हातूंत आमकां एक एडिशन जाता आनी आमकां ते वॉर्डान जे दोनी ट्रक वेट वेस्ट कलेक्ट करपाक आमकां खूब मदत जातली. तशेंच आमी 8 व्हेकल्स जे आमी स्क्रॅपाक काडला ते आतां तातूंत 4 हुपर आसा, एक मारुती झॅन आसा, एक एसेंट आसा, टाटा 407 आसा. अशी टोटल 8 गाडयो आमी स्क्रॅपाक ऑलरेडी काडिल्ले आसा
हे जे SWMC सॉइल वेस्ट मॅनेजमेंट तांकां जे गव्हर्मेंटान सर्क्युलर काडल्या प्रमाणे तेणी ते वेल्युएशन करचें पडटा, तेणी टेंडर करचें पडटा. प्राथमिक शिरोडा भलायकी केंद्राची भलायकी अधिकारी दोतोर अक्षया पावसकर हिका ड्युटेचेर आसतना दुर्दैवी मरण आयलें. तिका अचकीत घुंवळ येवपाक लागली आनी तिची भलायकी इबाडली. मरणा फाटलें नेमकें कारण कितें तें कळपाक शकलें ना. ह्या घडणुकेची सखोल चवकशी करतले अशें म्हणून भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलां. आता एक महत्वाची अपडेट म्हटल्यार शिरोडा हांगासर काल मंगळारा राती एक मरण आयले डॉक्टराक. ड्युटीचेर आसतना डॉक्टराक अक्षया पावसकर हांकां अचानक मरण आयलें. ती घुंवळ पडली आनी खरें म्हटल्यार मरणाचे कशें मरण आयलें हेजें कारण आजुनूय नेमकें खबर ना. ताचे खातीर आमी तुमकां अपडेट दीत रावतली. ताचे पयलीं हाचेर खोलायेन चवकशी जातली अशें विश्वजीत राणे हांच्यांनी सांगलेलें आसा. जाल्यार पळयत रावात गोमंतक TV. ह्या आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो. हे बुलेटीन मेळ्ळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.